लायन्स क्लब कुडचरे यांनी आज भुरग्यां खातीर एक कॅरियर गायडन्स जे शिबीर दवरला. प्रॉमिनंट स्पीकर 4-5 जाण टू गायड आमचे यंग मायंड्स हे फुडें कशें व्हरप तेंच्या सोर्साक. अशी बरी गोश्ट लायन्स क्लबान केला. हांवें कॉम्प्लिट देम आनी हांव एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक हो एन्युअल फिचर जावन कंपल्सरी भुरगीं जे 9th 10th 11th 12th 10th or 12th अशें करून लायन्स क्लब इज अ इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन. तांकां एक कंपल्सरी भुरग्यांक कशें आपणाचो फ्युचर करप. नो डावट एड्युकेशन डिपार्टमेंट आपणाचे लेवलाचेर करता आसतलें, पूण एक भायल्यान हाडून बाकीचे भुरग्यां कडेन हें करून तांकां कशें गायडन्स करप हेजेरूय हांव ऑनरेबल सीएमाक रिक्वेस्ट करतलो की ऑफिशियल प्रोग्राम एलॉंग विथ रेव्हेन्यू वन आमी वर्सा वर्स करपाचो लायन्स क्लबाक सजेशन दिता. नमस्कार, सी वैभव वाडे, प्रेसिडेंट ऑफ लायन्स क्लब ऑफ कुडचरे सावड्डे. आज आम्ही हांगा करियर गायडन्स प्रोग्राम सुरू ऑर्गनायज केला. सेकंड इयर आमचे पोरू केल्लो आनी अंदूय करतात. सो हाजो उद्देश जे आमचे भुरगे आसात, जे आमचे लोकल भुरगे आसात तांकां एक वेगळे गायडन्स दिवपाचें. सो म्हणून आमी ते नॉर्मल करियर आसात जे इंजिनियरींग मेडिसीन ते सोडून आनी कितें ऑप्शन्स आसतात लायक एलायड सायन्स, होम सायन्स, देन आर्मी, सो डिफरंट जे आसात ते आमी घेवन मुखार वतात. भुरग्यांक ऑप्शन दिवपाक ट्राय करतात. आमकां काब्राल सराचो आमकां सपोर्ट मेळ्ळा. हे ऑलवेज सपोर्टेड ताणें फुडल्या वर्सा आमकां सपोर्ट करता म्हणला. सो आनी इतलेंच सांगलें की हातूंतल्यान कितें बरें जावचें ना भुरग्यांचें, इतलेंच आमचो उद्देश आसा.